ब्रिक्स सुमीत म्हळ्यार गोंया खातीर एक बरी संद आसा. ह्या परिशदेन वेगवेगळे देश वांटेकार जावपाचे आशिल्ल्यान चीन सारख्या देशा कडल्यान गोंयाक इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर फायदो जावपाक शकता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 ऑक्टोबराक गोंयांत येतले. गोंयांत 15 आनी 16 ऑक्टोबराक ब्रिक्स सुमीत जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शेळकार. म्हज्या म्हायती प्रमाणे हे दवरला फेस्टिवल फुटबॉल टुर्नामेंट फ्रॉम 5 तारखेच्यान सुरू जाता. पण म्हाका आतां पर्यंत कोणूच हेड थंय वतलो हे ना, म्हणजे खबर ना, म्हणजे वचचें ना एज ऑफ नाव. त्यामुळे एकदां ते जाग्याचेर गेले की मागीर ऑक्टोबरच्या कितले तारखेक 15-16 अरायवल केन्ना 15 14 रात पासून आसा. मोदीजी 14 तारखेक आसा. त्याच्या पयलीं मोपा आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी हे दोन आणि हे सुपर स्पेशालिटी भितर मोपाची बीड आमी 26 तारखेक उगडटा. त्यामुळे बाय 30th वी शूड बी इन अ पोजिशन टू नो. आणि ती तारीख ठरवून, कारण त्याच्या बरोबर आम्ही हे घेणार समीट इज एक्सक्लुझिव्ह समीट, त्यांना फंक्शन नसताले. अवर रिक्वेस्ट वूड बी पंतप्रधान कम्स प्रायर टू दॅट फॉर दीज लेईंग ऑफ दीज 2-3 इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स. सुपर स्पेशालिटीच्या बाबतीत सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक इन GMC आमचे एव्हरीथिंग इज रेडी, एव्हरीथिंग. मोपाच्या बाबतीत आय वोंट से एव्हरीथिंग इज रेडी unless we finalize the successful bidder. As regards electronic city is concerned, almost everything is ready except the approval of DPR. आमकां हे मेळ्ळा, इन प्रिंसिपल अप्रुवल मेळ्ळो, पूण DPR आमी दिल्लो आसा. तो अप्रुवल आयलो की लगेच वी वील फायनलायज द डेट.